पणजी महानगरपालिकेत महाभारत चालला. फाटले बसकेत त्याचो अनुभव येलो. मेयरान आपयल्ली बसका गरमागरम जाले उपरांत शेनवारा कांय नगरसेवकांनी पत्रकार परिशद घेवन मेयराचेर फार पेटयले. आदी ताळगांव सोंपयले. आतां CCPच्या मुखेल्याची नदर पणजेचेर आसा. आमचो आवाज बंद करपाचो यत्न चल्ला तो कसोच बंद जावचो ना, नगरसेवकांनी सांगलां. पणजेच्या नॅशनल थिएटराच्या विशया वयल्यान शुक्रारा पणजेच्या मेयरान आपयल्ली बसका वादळी थारली. त्या उपरांत शेनवारा सुरेंद्र फुर्तादो, उदय मडकयकार आनी हेर नगरसेवकांनी पत्रकार परिशद घेतली. 25 नगरसेवकांच्या भोवमताच्या बळग्यार पणजेचो मेयर आपलो अजेंडा फुडें धुकलता. बाकीच्यांक उलोवपाकच दिना. CCPचो इतिहास, येणावळ, उदरगत खंय पावल्या ते जाणा जावन घेवपाचो दर एक नगरसेवकाक हक्क आसा. नगरसेवकांनी शिटकावणी दिल्या. आदी आयकात सुरेंद्र फुर्तादोन कितें सांगलां तें. Actually, there was so much of tamasha that the message could not be clear to our media friends to inform the people of Goa what was happening. So we decided that we should call for a press conference and tell you exactly what the position is in the corporation city of Panjim. This is the first time we have noticed that the mayor, with a brute majority of 25 corporators, is trying to bulldoze every agenda. I don't know why is the mayor fearing, why the mayor not interested in debating the every agenda which he himself has said. We have not prepared agenda. He is not allowing us to speak. My media friends must have noticed that he asked the CCP peons to shift the position of his chairs at the entrance, because Uday and myself, we always sitting in the front. He didn't want that we should speak the truth. And when we shifted that side, when he came again, he shifted to the original position. Such funk mayor we have for the city of Panjim. He should not be scared, because the MLA is his of Panjim. The Talegaon MLA and minister is his. So why should he fear a few corporators? Debate properly. Let the people of Panjim know, and let our new corporators, 25 corporators, know the history and the faith and the revenue of CCP, where it has reached. पणजे महानगरपालिकेचो आदलो मेयर उदय मडकयकारान जाल्यार आताच्या मेयराचेर फारार फार पेटयले. आदी ताणें ताळगांव ना केले. आतां ताजी नदर खंय पणजेचेर आसा. आयकात ताका. जो CCPचो चॅनलाचो जो इन्चार्ज आसा, द लिडर आसा, सगळ्यांक खबर आसा की तो हँड इन ग्लोव्स विथ बिल्डर. ताळगांव सगळें डिस्ट्रॉय करून जालें आनी आतां तेजी पणजेचेर नदर आसा. CCPच्या प्रॉपर्टीचेर तेजी नदर पडल्या. आनी तेजोच एक पार्ट काल तो मिटिंगेचो. काल जी मिटींग जी मेयरान जी घेतली आनी तेजें जें एक विचित्र वागणें कशें, म्हाका खबर ना तेणें कशी ती मिटींग, म्हणजे तो ताका दिसलें कितें आपूण घरा कडेन मम्मी डॅडीक घेवन एक डायनींग टेबलाचेर बसून मिटींग घेतलेल्या भशेन काल ताणें मिटींग कंडक्ट केली. हेज्या पयलीं इमर्जन्सी मिटींग आपयल्ली आनी 7 का 8 कितें एजंडा दवरले आनी इमर्जन्सी फक्त नॅशनल थिएटरा खातीर. आमी तेन्नाय बोवाळ केलो की बाबा इमर्जन्सी मिटींग कित्याक दवरूंक जातली, तूं एक ऑर्डिनरी मिटींग दवर जातली. पूण हांकां ही घाई जाल्या. जो नॅशनल थिएटराचो इशू आसा, जो इशू 2006 पासून जो पेंडींग आसा, तो इशू हे झपाझप करून हे त्या कोण तो लीज होल्डर आसलो तेजे कडेन कॉम्प्रोमायज करून सेटल करूंक सोदता. आमी तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें, स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडलें की तुमी कमिशनराक सांगलें आमी की तूं हियरींग घे. ज्यो गव्हर्मेंटान केस तुका हँड ओवर केल्या, तूं एज अ जज तूं हियरींग घे, तूं जाय ते जजमेंट दी. तुका तो म्हणलो ना 2 वर्सां लागतली, 3 वर्सां लागतली. आमी सांगलें का तूं डे टू डे बेजीस घे, विकली 3दा घे आनी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान तूं डिस्पोज कर. प्रॉपर्टी खंय वचपाची ना, प्रॉपर्टी वायटी लागपाची ना, आतां प्रॉपर्टी आनी कोण हें करपाची ना. तूं इतको टायम लागला, इतकी वर्सां गेल्यास, तूं प्लीज से दी न्ही. तूं स्वता तूं मिटिंगेक एजंडा हाडटा की आमी कॉम्प्रोमायज करुया म्हणून, आनी तूं सांगता ना 1-2 वर्सां लागतली. लागू जातली 2 वर्सां. 2 वर्सांनी प्रॉपर्टी खंय वचपाची जातली.
वयल्यान प्रॉपर्टीचो रेट ऑटोमॅटीक वाडटलोच आसलो, प्रॉपर्टी वचपाक नासलीच. पूण हेंचो हिडन एजंडा, हेंची नदर ह्या आमच्या प्रॉपर्टीचेर पडल्या. आनी काल आमकां सुरेन बाबान सांगलें अशें, आमकां हेड क्लर्क आयलान सांगलें की मिटींग सुरू जावच्या पयलीं की मेयर म्हणटालो ह्या सायडीक बसतलो, आमकां थंयचे उठयले, आमकां ह्या सायडीक बसयले. मेयर आयलो आनी मेयरान त्यो खुर्च्यो काडल्यो आनी फुडल्यान दवरले आनी आमकां फाटीं दवरले. आमचो आवाज हो पणजेकारांचो आवाज जावन आसा, हो आमचो आवाज कोण फाटीं बसय नाजाल्यार फुडें बसय, हो आमचो आवाज बंद जावपाचो ना. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख.